ताणी जी पत्रकार परिशद घेतली अमित बाबान, तांगेली एक आर्ग्युमेंट आशिल्लो की तुवें सगळो घुसपागोंदळ केला, नंबरांचो घुसपागोंदळ केला आणि आपणी जी गजाल कायदेशीर रितीन केले आणि फाटली 3 पिळगी आपूण ज्या उद्देगा भितर आसा ताजेर तूं बोट दवरून कुफुसांव करूं सोदता. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? पळय, तो 3 पिढयो केलो, 4 पिढयो केलो, हेचो हे मिनींग जायना की क्लीन जालें म्हणून. तूं कितलीं वर्सां कितें फाल्यां तूं करप्शन 3 पिढयो केलो म्हणून तूं फाल्यां 4थी पिढी येतली ना 3री पिढी क्लीन जायना न्हू. हांव म्हणन तेणी करप्शन ते हेतून पयलींच्या पिढयेन केला नाल्यार कित्याक आमी स्पेसिफीक 22 लॉट जो ऑक्शन जाल्लो भितर जो जयी भवाचो जो लॉट आसलो पळय तेचेर आमी क्वेश्चन मार्क रेज केला की 2019 लॉटाचें ऑक्शन जाता. 30 दिसां भितर सगळो माल उखलपाचें कायद्यान बरयल्लें आसा, सुप्रीम कोर्ट गायडलायनान बरयल्लें आहा. ते जायनासतना 2021 सेल परमीट जनरेट जाता, 2023 परतें आनी एक सेल परमीट जनरेट जाता. आतां तेणी खूब गजाली सांगले, पूण जेन्ना ताका क्वेश्चन विचारलो जयी भवाचो तेन्ना तेणी सांगलें की जयी भवाचें म्हाका विचारूं नाका म्हणून. जयी भवाचो माल उखलता अमित पाटकर. आतां जयी भवान तो माल खंयच्यान हाडला, सारको हाडला काय ना तो कोण चॅक करतलो? तें चॅक तेणी करपाक बरें, तेणी जर चॅक करूंक ना डिपार्टमेंटान म्हणजे सरकारान चॅक करपाक जाय आसलें. फर्स्ट गजाल कित्याक बाकीचे जर जे कोणच्यानी 30 दिसां भितर जर तेंच्यांनी EMD करूंक ना जाल्यार ती फोरफीट जाले, तेंचे पयशे गेले. तो ऑक्शन ओवर आहा तो रिऑक्शनाक येयलो जाल्यार हो पर्टिक्युलर लॉट कित्याक येवंक ना? हो आमचो क्वेश्चन सिंपल आसलो. तांकां 30 दिसां पासून तांकां 2 वर्सांचो टायम कसो मेळ्ळो आनी कित्याक मेळ्ळो हो क्वेश्चन जावन. आनी ताका दुसरें जेन्ना हांवें सांगलें की तूं ट्रिप्स जे जाले म्हणजे तो ओर थंयच्यान थंय पावला पळय तो आमकां दाखय म्हणून तो म्हाका विचारता प्रेस कॉन्फरन्साक की मनोज परब कोण आपणाक विचारपी? हांव एक कॉमन एक सिटीजन, ह्या गोंयचो एक वोटर आनी एक गोंयकार. ह्या नात्यान म्हाका 100% फूल रायट कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आहा की हो जो ओर जेचे ऑक्शन आनी जेचें ट्रान्सपोर्टेशन ट्रान्सपरंट वेन जावपाक जाय, जे ट्रान्सपरंट वेन जावन फेर एंड ट्रान्सपरंट वेन जावन लोकां फुड्यान आसपाक जाय. सो म्हाका तो फूल रायट आसा तो क्वेश्चन विचारपाक. अमित पाटकर म्हाका विचारपाक शकना तूं कोण काय म्हणून. हो नॅशनल रिसोर्स, हो आयर्न ओर इज अ नॅशनल रिसोर्स आनी हो आयर्न ओर जर फाल्यां थंयसर कितें जर फ्रॉड जाता नाल्यार आमकां कितें डावट येता जाल्यार आमी 100% क्वेश्चन करता. तेणी तो आन्सर करपाक जाय आसलो. ताणी पत्रकार परिशद घेवन तुमच्या चडशा मुद्द्यांचे आपल्याला स्पश्टीकरण दिलें. यू आर नॉट कन्विन्स्ड? तेणी स्पश्टीकरण दिलां पूण तें स्पश्टीकरण कितें आसा आनी कितें ना. जसो टायम वचो न्ही, टायम वयता तशें त्याच्या स्पश्टीकरणाचेर आमचीय प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. ते प्रेस कॉन्फरन्स तेज्या प्रत्येक स्टेटमेंटाचेर कावंटर करपाक आमी तयार आहा. पूण ह्या फावट आमी टायम पळोवन करतले. आतां टायमींग 100% टायमींग. कित्याक आतां राजकारण येयल्लें आहा, आतां पॉलिटिक्स येयल्लें आहा, आतां इलेक्शन येयल्लें आहा. जर ते पॉलिटिक्स आमच्या कडेन खेळपाक शकता जाल्यार आमी भुरगे न्हू, आमकांय तितली अक्कल आहा. तूं म्हणटा ताणी जे स्पश्टीकरण दिलां ते प्रत्येक मुद्दो खोडून काडपा सारके डॉक्युमेंट तुजे कडेन आसा? 100% आहा, 100% आहा. आणि ते आता फक्त टायमिंग पळोवन टायमिंग पळोवन काडटले. ताणी कंप्लेन घाली तुजेर डिफेमेशनाची? घालू, अजून पर्यंत काय येवंक ना. डिफेमेशन म्हाजेर एक्सटेंड तडीपाराचे कंप्लेन येवन गेले जाल्यार हे डिफेमेशन खंय घेवन बसना हांव. कॉन्फिडंट आहा म्हणटा? हांव कॉन्फिडंट आसात आनी कंप्लेनी घातले. फाल्यां गेल्या इलेक्शना पयलीं BJP घालताली, आतां काँग्रेस घालता. व्हडलें कितें आहा? फक्त कंप्लेनी घालतले. आतां म्हाजे टोटल आतां तेजी कंप्लेन धरून 8वी कंप्लेंट जातली. दॅट डजंट मीन की फाल्यां तुमी कंप्लेनी घालतले म्हणून हांव ओगी रावतलो नाल्यार भियातलो. आनी तेकाय सांगपाक सोदता की जर अमित पाटकराक दिसता की तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, तेणी कंप्लेंट घातली म्हणून हांव ओगी आहा म्हणून, जाल्यार रॉंग. हें तूं चिंतू सुद्दां नाका. तूं थोडे दीस कितें बरे भाशेन न्हिदता तो बरे भाशेन न्हीद. ह्याक तांडव 100% जावपाचो. टायमींग टायमींग ह्या तांडवाचें तूं म्हणटा आतां टायमींग पळयतलो? 100% टायमींग.